मायना कुट्टेरी वाठारांतल्या थळाव्यांनी मंगळारा आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड हांची भेट घेतली। गावात येवपी प्रस्तावित मेगा प्रकल्पाक खर विरोध केलो। गावचे संरक्षण करपाक थळावो सरपंच अपयशी थारिल्ल्यान आरोप करीत तांणी राजीनामा दिवपाची मागणी केली। आमदारान गावातल्या लोकांची कागाळी आयकून ह्या प्रकरणात कायदेशीर मार्ग आपणावपाचो सल्लो दिलो। आता आम्ही आमदार घरा घेवपा कारण कितें आम्ही 22 तारखेर पंचायत आयिल्ले आणि 22 तारखेर पंचायत आयिल्ले तेन्ना आमी लोकांक सरपंचाक सांगलें थिंगा त्या प्रोजेक्टाचो आमी स्क्रॅप करपाक थारायले न्हू। आमी स्पेशल मिटींग गेल्या, ग्रामसभा गेली आणि एवरीवेअर इट इज ओपोज। सो ती प्रोजेक्ट जेन्ना स्क्रॅप जाता म्हणून ऑलरेडी जाला डिसिजन जाल्यार ती पत्र कितें थिंगा आनी ते पत्र घालें SOITचेर तेज वयल्यान नेट मारला। सो थिंगा कितें एक्शन जावपाक शकता म्हणून आमी एका पत्र काड म्हणून सांगली। बरें पयलें शेतकारांक लेटर बरयली, शेतकारांक लेटर बरयली हेजे कांय आवाज ना म्हणून आमी 22 तारखेर विचार पायले। 22 तारखेर हो सरपंच आमकां कितें सांगता आपण मंगळार दीस 26 तारखेर आपण लेबर घेवन येता आणि ती पत्र हूंय आपण काडटा। आयज सकाळ जाल्यार हो मनीस ना आणि वयल्यान कोण पुलिसाचे कंप्लेंट केली ती व्हॉट्सअपाचेर मेसेज घाता। बिल्डरान हूंय मुजेर कंप्लेंट केल्या, लोकांची कंप्लेंट केल्या की आमी थिंगा ट्रेसपास करपाक येयले म्हणून आणि त्याच टायमार भितर JCB वचून काम चलता। आमी तेच बोले गेले ना डायरेक्ट सरपंच MLA बोलयले आणि MLA सांगला हो सरपंच कोणता येना म्हणून हे गांवांत हो सरपंच कोणता येना कित्याक हो तर सरपंच उरलो आणि तिथले प्रेसिडेंट गांवांत घालतालो। सरपंच आमगेलो पंचायतान पयलो पंचायतान सांगिल्ले ते लोक आपण ती प्रोजेक्टा पुत लायलो आनी आपण कातून काडू आणि तुम्ही आहे आपण आज मंगळारा ती 10 वरांचे काडू। लोक थिंग उबो जालो ओ ना मग एक पांचवी ना ते हाल्या उदक बंद जालें जाल्यार उदक हे सगळें तळ्यां वचपाचें तेका ते जमनी सगळी आहाय ती कोरकां बांय म्हणल्यार कोणा आनी येना तेका उंटी न्हय सगळीं कोरकां थिंग उदक बोल्लें तळ्यां पावता। सो हाल थिंग कितें जालें जाल्यार ते गाडी सगळी तळ्यांतूय जस्ट लायक माल्टी वचपाक सकयल पळय जालो ते भाशेन आमगे तळें जातलें, तळें पेड्डा जातलें आनी आडी पेड्डा जातलें आनी मागीर म्हाका सगळो गांवचो लोकूय पेड्डा तो वास कितें सांगलें तेका पंचा हें करताले तो प्रोजेक्ट हें करून स्क्रॅप करून तो म्हणटा म्हळ्यार तो आनी कांय करून तोकूय लावली आनी देवांकूय सोदना। आज ताका लोक सांगता देव मू तुका जावपा ना मू तो देवांकूय सोदना। तुका मायंड एक प्रोजेक्ट जाला आणि ते प्रोजेक्टाक इट इज अ सेटलमेंट एरिया, इट इज FAR मातशें तेणें इन्क्रीज केला टू 100% फ्रॉम 60%. Project is sold by one Muniz family to one builder. Builder is a Goan. Now all these issues are there. This is the facts of the case. So I सरपंच सांगले ताका अरे म्हणलें तूं आनी तें तुज्या आंगार घेनाका तूं ग्राम सभा घाल आनी काबार कर। तेगे आतां ते म्हणटा तेगे मिसहँडलींग जालें आतां तेगे जाला आसता कितें जाल्यार मिसहँडलींग आतां तेंच घेवन बसपा जायना मुखार कितें करपाचें। So I told them you take legal recourse. You ask whether they पत्र तेका हांवें सरपंचाक सांगलां बाबा तूं unnecessary कितें प्रॉमिस कर नाका लोकांक। If you can't do, you don't say that you can do it. If you can't, you say you can't. Okay? Now I didn't know all this is happening. Now they have told me that there is one shower inside. So I told them check what it is. I told the PI check. If he's doing some work, we will stop because the matter is lying in court. Now for every procedure, there is a legal recourse. There is some way of doing things. We cannot just take the law in our own hands and do something.